नमस्कार. पळोवया प्रुडंट. मायनिंगाचेर केंद्राक निवेदन धाडटले जाल्यार गोंयांत ना धड सरकार ना कॅबिनेटाक वाली. मोदीची ऑक्शन पॉलिसी, पर्रीकाराच्या वक्तव्यांनी दुष्काळ तेरावो. खासा रिपोर्ट. सुदीन म्हणटा कॅबिनेट मिटींग रोखडीच. 1300 कोटी बुडटले. 2 लाख फामिलीचो प्रश्न. मायनिंग चालू दवरचें म्हूण थाराव घेवन मेळटले केंद्राक. तिगाय खासदारांचे अमित शाक मेळपाचे यत्न. कोळसो जालो. जिंदालाचो आतां मिनाचेर दोळो. कंपनीन एमपीटी आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन 5 लाख टन मीन हाताळपाची मागल्या परवानगी. एमपीटीचो तेंको. जीएमसीत परत किडनी ट्रान्सप्लांट सुरू. मुंबईचे स्पेशालिस्ट दोतोरांचे टिमीन यशस्वी केलो एक ट्रान्सप्लांट. सेवा परत सुरू जाली म्हूण भलायकी मंत्री खोशी. चेन्नईन एफसीआर ड्रॉ जाली म्हूण कांय हरकत ना. कोच सर्जिओ लोबेरा म्हणटा चेन्नई जिखपा खातीरूच खेळटले. दोन 2012 सावन बंद पडिल्ले गोयचे मायनिंग आज मेरेन तकली वयर काडूंक पावलेच ना. हे परिस्थितीत केंद्रान गोंयाक फाट केल्या. प्रधानमंत्री मोदीन गोंयांत उलोवन दाखयल्ली ऑक्शन पॉलिसी आनी स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकाराची कांय जाहीर वक्तव्यां सध्या गोंयची केस दिल्ली व्हरतल्यांचे आंगलट येतात. आतां तर केंद्राक फॉर्मल निवेदन धाडटले जाल्यार गोंयांत ना धड सरकार ना कॅबिनेटाक वाली. खासा रिपोर्ट. हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे. माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमता पूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है. जो ज्यादा बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा. सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? ऑक्शनाचेर मोदी सरकाराचे धोरण हे इतले क्लियर. मनोहर पर्रीकार देवाचो सोबूत घेता की हांव भारताचो सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत करतलो. सुप्रीम कोर्ट मायनिंग बंद करीत म्हूण पयलींच आबूजपणान पर्रीकार सरकारान 2012त मायनिंग बंद केलें. अवकाळा सुरू जाली ती अशी. सुप्रीम कोर्टान न्ही, ताणेंच. Mining mafia of Goa. How are you going to control the mining mafia? In Singham, it was easy in a film. Life is not Singham. We have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. आनी 6 वर्सां उपरांत लिजाच रद्द करून गोंयचे ट्रेडिशनल मायनिंग शटडावन जाता आसतना मुख्यमंत्र्याचे हें वक्तव्य. गोंयच्या मायनिंगाची पत खंय फक्त 300 ते 400 कोटीच. As a state, in terms of those who are depending on mining, there is an impact for which we will try and work out fastest starting of the mining through proper procedure, various options. But state म्हणून फायनान्शियल इम्पॅक्ट साधारण 400 कोटीचो आसत मॅक्सिमम. 300 ते 400 कोटी which we can bear because in 2012 almost 26%. Now it is almost about 4 to 5%. केंद्रांतल्यांनी सध्या पर्रीकाराचे नेमके हेच उतर धरला. गोंयची केस घेवन दिल्ली वतल्यांक हेच सांगून पॅक करतात. मायनिंग बंद जालें म्हूण व्हडलो फरक पडना. 300 ते 400 कोटी खंय पर्रीकार भरून काडटलो. मायनिंग बंदीन गोंय आनी गोंयकार देशो धडीक लागतलो म्हणटा त्या आर्ग्युमेंटाक आदार कितें? आतां तर मुख्यमंत्रीच अनिश्चित काळ अमेरिकेक. केंद्राक फॉर्मल निवेदन धाडटले जाल्यार गोंयांत धड ना सरकार ना वाली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग बंदीचेर केंद्रा कडेन थाराव व्हरूंक रोखडीच कॅबिनेट बसका जाता. मायनिंग इश्यू गोंयच्या गोंयामेरेन पावला. थेट 1300 कोटीचो फटको. 2 लाख फामिली खंय मायनिंगाचेर निबून म्हूण त्रिमंत्री समितीचो ज्येष्ठ मंत्री
सुदीन ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. 5 मार्चाक ताचे फुडारपणा खाला शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्ले. तांकां रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान फाफुडले. दुसरे वटेन गोंयचे तिगूय खासदार दिल्ली अमित शाक मेळूंक अपॉइंटमेंट सोदतात. मायनींग इश्यू जो आसा तो गोंयच्या लोकांच्या गळ्याक लागला. ह्या मायनिंगेक लागून गोंयचे जवळ जवळ ह्या ना त्या हातूंतल्यान 3,500 कोटी आमकां लॉस जाता. एक्झॅक्ट जे डायरेक्ट जो आसा तो जवळ जवळ 1,300 कोटी आमकां लॉस जाता. ह्या शिवाय जवळ जवळ 1,20,000 लोक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंटात आसा आनी ट्रकाचे आनी बाकीचे जर धरले जाल्यार 2 लाख फॅमिली ह्या मायनिंगेचेर जगता. हो सगळो विशय घेवन आमी ह्या दिसा कॅबिनेट घेवपाची आसा. ह्या दिसा कॅबिनेट घेतल्या नंतर ही कॅबिनेट जाल्या नंतर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतले आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें सांगता, कितें सुतोवच करता ताचे प्रमाणे आमी मुखार वचपाचें ठरयलें. कोळसो जालो, आता जिंदालाचो मिनाचेर दोळो. कंपनीन एमपीटी आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन 5 लाख टन मीन हाताळपाची परवानगी मागल्या. एमपीटीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जिंदालाक साउथ वेस्ट पोर्टार मीन हाताळपाक परवानगी दिवची म्हूण समर्थन पत्रूय बरयला. सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग बंदीचे फाटभुंयेर एमपीटीन हें पावल उखल्ला. जिंदाल कंपनीच्या साउथ वेस्ट पोर्टाक मीन हाताळपाक जाय. कंपनीन एमपीटी कडेन बर्थ 5A आनी 6A 5 लाख टन मीन हाताळपाची परवानगी मागल्या. आपल्या कर्नाटकांतल्या स्टील उद्देगा खातीर जिंदाल खंय दक्षिण अमेरिकेंतल्यान मीन इम्पोर्ट करतलो. कंपनीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेनूय परवानगी मागल्या. एमपीटीनूय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जिंदालाक समर्थन दिवपी पत्र बरयला. एमपीटीन चिटयेन बरयला ते अशें: 15 मार्चा सावन मायनिंग बंद, पोर्टाच्या कामाचेर परिणाम जातलो. ह्या बंदरावेल्यान गोंयचे कमी ग्रेडीचे मीन निर्गत जाता. स्टील प्रोडक्शनाक लागून आतां मीन आयात गरजेची. साउथ वेस्ट पोर्टाकडच्यान मीन आयातीची विनंती. कंपनीक पोर्टाचे 5A आनी 6A बर्थाचेर मीन हाताळूंक दिवचे आनी एमपीटीचेर अर्थीक संकट म्हूण ही परवानगी म्हत्वाची. हाचे पयलीं कंपनीक दिल्ली कोळसो हाताळपाची परवानगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रद्द केल्ली. कंपनीन थारायल्ले मर्यादे भायर कोळसो हाताळ्ळो म्हूण परवानगी रद्द केल्ली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.